मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. माताजी ऑडिबल असा. हरी बोल. थँक यू दिव्या कामत माताजी तुमगेले संकीर्तनाक तिशीची राजेश्वरी राव माताजी तुमको मस्ती मस्ती धन्यवाद. होगळ सूच तेशी कसले ना माताजी कसं थोडी कुणी कसले आहेत की ते देवाले प्रभुपाद सांगता पळे की तुमगेले एक टेप रिकॉर्डर असल्यार हॉड ना त्या देवाल एक सेवेंत तुम्ही उपयोग करका म्हणून सो ಸ್ವಲ್ಪ कसं पण येत की ते देवाल सेवे करूक प्रयत्न करता असत तितलेची तुमगेले सगळ्याले वरी हांव एक व्हेरी ऑर्डिनरी पर्सन कसकी एक गुरुले दये निमती आजी हर ग्रेस म्हणून एक टायटल मुखार मेळ्ळा नैल्यार कसले अस्तित्व ना ऍक्च्युली. सो आजी गुरु अपराध कशी ग्रॅव्हिटी ऑफ एन ऑफेन्स टू गुरु त्याविषयी ಸ್ವಲ್ಪ सांगूक प्रयत्न करता असं. ऍक्च्युली विषय मस्ती होडत जल्यारी गौरांग दर्शन प्रभूले आशीर्वादान तर सिक्के कन्साइज कोण आमकां दिलेलं आसा सो त्याची हांव सांगूक प्रयत्न करता. ताचे पुढे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. हरे कृष्ण. सो आम्ही भागवतम 6th कॅन्टो तो असची आणि या प्रसंगात असं 6th कॅन्टोचे 7th दुखून 10th हाफ चॅप्टर तारी या प्रसंग फुल वत असं. लास्ट मंडे सेशन अंतू आमका व्रजगोपी माताजीन वैष्णव अपराधाविषयी सांगेल असं. आजी गुरु अपराध गुरु अगेन्स्ट अपराध केलेली कसं कसं त्याचे परिणाम कसं जाता कितले केअरफुल असू का आम्ही म्हणून त्याविषयी आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ अंडरस्टँड करू का प्रयत्न करूया. स्क्रीन शेअर करता असं. हरे कृष्ण. आय होप सगळ्याक दिसतस म्हणून. येस. ओके. सो या कशी शूर जात गो तसो हे चॅप्टर वन्स अपॉन अ टाइम म्हणून शूर जाते. आम्ही सान असताना काणी ऐकत आशिल्ली पळय. एक टाइमान तू एक राय आशिल्लो तशी चेवे एक चॅप्टर शूर जाता वन्स अपॉन अ टाइम. इंद्र कोण म्हण आमकां गोतोस इज द किंग ऑफ किंग्स म्हळ्यार देवतांगेलो राय तो. सो एक एक पटी कसं जाता गो तसं आम्ही एक पोझिशन पॉवर आ पोझिशन आम्ही पावतना चान्सेस असता की बुद्धी भ्रष्ट जाता. म्हळ्यार त्यावेळी एक नमुना इंटॉक्सिकेशन एडिक्शन एक नमुनाचे केदन आमकां पावर मेळटा पळय तेदन आमकां दिसता की हो किंग ऑफ या स्टेटाच की कंट्रीच की आम्ही राय म्हळ्यार हो हांव सर्वस्व सकड मिगेल मिगेल निमती चलता म्हणून तशी दिसता शूर जाता. किंग जावका म्हणना तांचे एक पोझिशन पावतन पळय त्या पोझिशना एक एक पटी मस्ती की नमुना इंटॉक्सिकेंट असता. सो इंद्राक तशी जाले आणि केदन कसं जात गो तसो एक पोझिशन पावतना मोवा मोसो कशी पळय सुತ್ತमुत्त एक काही एक सोर्स ऑफ हनी मेळटन कशी सुತ್ತमुत्त भोवता पळय तशीची पोझिशन आशिल्ले मनशाले एकडे तेकडे पुरो जन भोवतो राबताचे. दॅट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन. हो मिगेल मुखार मागशी जन भोवताची सकड मिगेले हातास म्हणून दिसता शूर जाता. सो इंद्रा काही तशी जाल्ले एक दिसू तागेल सभे बैसून आशिल्लो सुತ್ತमुत्त जन आसाची तागेल बायल सची देवी लागी बैसून आसा अप्सर डान्स करता आसाची गंधर्व पद म्हणटा आसा तो तोची सर्वस्व म्हणून लेखता.
हा मिगेल आम द कंट्रोलर म्हणून लेखून चंदकून बैसून असता. सो एक एक पटी कसं जाता आमगेल पॉवर पोझिशन आमगेल ऐश्वर्या निमती आमगेल त्या डिस्क्रिशन पड कसं सम कसं रॉंग म्हणून ते आम्ही जज करचे एक एक पटी आम्ही चुकताची. सो इंद्राक तशी जाल्ले कसं जाल्ले डान्स पळयता असं पद ऐकता असं ताजे मध्ये कोण येता बृहस्पती. कोण बृहस्पती देवतांगेलो गुरु. नॉर्मली कोणी जेवते ब्राह्मण आयली की कोणी आमगेल्या भशी म्हालगड आयली की गुरु तो आयले सांगचे नाका कसं कोरका उठान राबका तांगेल स्वागत कोरका तांगेल पाय धुवका ते आमगेल संस्कार. आत्ताही आमगेल घरा कोणी आयले री आम्ही खुशेन उठान येयाची बैसाची कसं जाय तुमका म्हणून आम्ही स्वागत सत्कार करताची. बट हांगा कसं जाल्ले इंद्रू इतले म्हळ्यार तागेल पोझिशन ताका एक नमुन्या चंद करून बैसून आसता ताका फरक पडना की बृहस्पती मिगेल गुरुदेव आयल्यांची कसं कोरका म्हणून त्या इंटॉक्सिकेट एक एक पटी पळय पिल्ली जेन्ना कसं कोरका म्हणून कळना तशी चियावे तशी चकन तो बैसून आसता. कसले रिॲक्शन ना कसले रेस्पॉन्स ना. केन्नाय पळयाची रिॲक्शन आणि रेस्पॉन्स मस्ती डिफरन्स असता. रिॲक्शन कसं आम्ही इम्पल्सिव्हली घेताचे एट द स्पर ऑफ द मोमेंट पळय कोणाला वयर कोप येवचे न्ही लरी हसचे खंय कोणी राबून आसता फ्रेंड्सा ओटू जोरजोरान हसचे ते स्थान अनुकूल वे कोणी म्हाका पळयता वे ते आमकां अंडरस्टँड करना इम्पल्सिव्ह जावन आमी रिॲक्ट करताचे. रेस्पॉन्स म्हळ्यार कसं असता आलोचन करून एक डिसिजन की कसं ऍक्शन आम्ही करता की कदन करता की ताका रेस्पॉन्स मेळचे. म्हणजे एक उदाहरण दोन उदाहरण दिता हांव रिॲक्शन आणि रेस्पॉन्साचे. अमरीश महाराज जाले सभेन तू येता दुर्वासा मुनी आणि सांगता की हांव आत्तां मिगेले न्हांवन कोरून येता हांव ओटू आमी फास्ट ब्रेक कोरया म्हणून वता आनी मस्ती वेळ जाता हांगा हांगेले गुरु सांगताची अमरीश महाराज जाले की तुम्ही फास्ट ब्रेक करू काची नाही रे 1 वर्ष दुखून तुम्ही फास्ट करताची आता ब्रेक करणी जाल्यार कष्ट आसा म्हणताना एक ड्रॉप उदक घालतना कसं जाता दुर्वासा मुनी येताची तांकां कोप येता इमिडिएटली तांणी ऍक्शन घेताची दॅट इज रिॲक्शन. कोप येता तांकां सडन कोप येता आनी आत्ताच एक भस्म कोण सोडता की तशी एक तांगेले रिॲक्शन असता. So impulsive decision. On the other hand, द्रौपदी पांच चेरडूवांक अश्वत्थामा मान सोडता निर्मम हत्या असता ते रात्री दिलेले तवळी तांगेले हत्या जाता. ती एक नमुने शॉक आवता द्रौपदी जिल्यार काम असता क्षत्राणी ती तिका आयुष्यभर त्याच ट्रेनिंग मेळ्ळा की खंयच्या सिच्युएशनान तू कशी रिॲक्ट कोरका म्हणून शी इज वेल ट्रेन्ड. सो ती शांत असता. मागीर अर्जुन आनी अश्वत्थामा धोर नेताची आनी तांणी सांगता की आत्ता तू सांग कसं कोरका म्हणून मान घालचे आतां ती राबयता ना ना तशी कोर नुकाची. एक तुमगेल गुरुपुत्र गुरुमाता थंय ऑलरेडी मस्ती शोका आसा तिगेल बामण गेल्लो म्हणून पूत गेल्लो म्हळ्यार कसं अवस्था आसतली तिगेली. मिगेल 5 जन पूत गेल्ल्यांची मिगेल कसं अवस्था तिगेले एकू पूतू ताक कसले जाल्यार तिगेल कसं अवस्थे जातले. दॅट इज रेस्पॉन्स. रिॲक्शन केन्नाय इम्पल्सिव्ह रेस्पॉन्स कसले वेल थॉट ऑफ प्लॅन्ड म्हळ्यार प्लॅन्ड न्ही आलोचन कोरून कसं करता की दॅट इज रेस्पॉन्स. बट हांगा कसं जाला इंद्रू इतले व्हड राय तो पुरा डेमिगॉड्साल किंग बट तो कसं करता रिॲक्ट करना रेस्पॉन्ड करना कसं करता बसशील जाग्यारीची पळोवन बेसता. बृहस्पती पळयताची हा पावर हागेल माथ्या चडला दिसता म्हूण लेखताची तांणी रिॲक्ट करनाची तांणी जावकल्यार उठून सांगून हांव तुका श्राप दिता म्हूण म्हण येत आशिल्ले म्हणी तांणी तर पळिल्ले आनी थंय दुखून भायर आयलींची. दॅट इज अ रेस्पॉन्स. तांणी रिॲक्ट करनी हा हागेले तर हाका चिके पावर माथ्या गेला म्हणटाची आनी भायर वताची. गुरु खंयचे सिच्युएशन आसो आपणाले शिष्याले वेल विशराची केन्नाय तांगे लायकची पळयतलो लायक तांगेल विशयान तूं आलोचन करतलो केन्नाय वायट लेखेश ना. आमगेल कितले चूक आसो
जाल्यार आमकां कशी बरेपण जावका, आमकां कशी समवाटेर हाडका, त्याची तांगेले गुरुले एक आलोचन असता. आमी एक इन्स्टन्स सांगता. आमी गुरु महाराज जाले, हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज जाले 2013 अंतू मिडल ईस्ट कन्वेंशन म्हूण जाल्लेले बलराम देशांत. मुरलीधर प्रभू आयिल्लींची. सो आई थिंक तांणी आयिल्लींची म्हणून तेदना पुरा मिडल ईस्ट आदुकून जन ಒಟ್ಟು जाल्लींची मस्ती मस्ती ಹೊಡ್ಡ ಹೊಡ್ಡ महाराज आयिल्लींची. तेन्ना अशी टाइम मेळ्ळी की आमी एक सेवे दुखून बायल मनशाक आपयल की नाव गुरु महाराज विल रिसीव यू म्हणून चमकली आमी. तेदन एक कसं जाल्लें, एक माताजी मिगेली गॉड सिस्टर ती गुरु महाराज व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू, व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू. गुरु महाराज ऐकनाशी करतसची, ही इज जस्ट ट्राइंग टू पोस्टपोन की हा 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 म्हणून. बट शी इज इन्सिस्टिंग, गुरु महाराज टेल मी हाऊ कॅन आय सर्व यू. तेन्ना तांणी सांगता की मे बी यू कॅन डू समथिंग विथ द किड्स म्हूण सांगून न्हतो बसताची. इत म्हळ्यार कसली डायरेक्ट ऑर्डर दिनाच तांणी. इत म्हळ्यार ऑर्डर दिवची सुलभ जाल्यार एक पटी गुरु महाराजाल तोंड आदुकून एक ऑर्डर आयिल्ले ते आमी पूर्ती करूकाच. कर न्ही जाल्यार ते एक अपराध जाता. सो गुरु महाराज इतलो मर्सीफुल की थंय तिका पाप हांव सांगिल्लें आशिल्लें ती करूं जायना जाल्यार तिका एक तीन एक अपराध कितले तिका ताका पश्चाताप कोरका पडतले म्हणलें कोनू कसलेच सांगनाची. मे बी यू कॅन डू समथिंग विथ द किड्स म्हणटा आनी न्हतो बिस्तर कसलेय ऑर्डर दिवच्या वचन इश्तानी. सो गुरु इज लायक दॅट. गुरु केन्नाय एक वेलविशर, केन्नाय आमगेले बरेपणा विशयी लेखतली. सो हांगा बृहस्पती पळयताची की या आपणाले हांतू लग्न मग्न आसा म्हणून इमिडिएटली त्या कोर्ट सोण तांणी भायर वताची. तांणी वतची हाका स्ट्रायक जाता, डिलेड रेस्पॉन्स म्हणटाची. वतच स्ट्रायक जाता इंद्राक. अयो हांव कसो पाप केले, गुरु महाराज आयिल्लींची तांकां हांव रिसीव कर न्ही, ताका सम्मान दी न्ही, हांव कसले कर न्ही. अयो कसो कसो मिगेले कसं लिया मिगेले कंडिशन कसं जत्तले म्हणून मागीर मस्ती पश्चाताप. ते क्वेश्चन येता की गुरुले कसं अवश्य आमगेले जिवनांत म्हणून. गुरुल कसं अवश्य म्हळ्यार आमकां कृष्णा लोटो एक संबंध कोरका जाल्यार गुरु जावका जावका, आमगेले हात धोन मुखार व्हरूक गुरु जावका जावका. म्हळ्यार आता मी पळयाची घरा आमगेले वर्शीक न्ही जाता तेन्ना वर्शीक करू बसतना कसं म्हणटाची हा लायक आन कोण अन्नाला आन कोण पिज्जू कोण संजू कोण तेन्नाय आमी एक पळयनाची आमगेले परंपरा कोण 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 आमगेले आसची म्हणून पळयता न्हय. तशेंची हांगा आमगेले कृष्णा लोटो आमकां एक संबंध कोरकाले ते परंपरा वचका आमगेले गुरु 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 तशी म्हणून वचुका ते लिंक जावूकाची. परीक्षित महाराज इतले एलिवेटेड आशिल्लीं की तांकां गर्भ तांगेले अवसूल गर्भ आसतनाची कृष्णाल दर्शन जाला जाल्यार तांकां केन्ना कळटा की आनी टायम ना म्हणून तांणी आपणाल्या गुरूक सोदून वताची. आनी बाकी सगळे आता आमी भागवतम कसं वाजेचे ताजे एक प्रणाम त्या पुरा. सो गुरु आसतना आमकां कसं आमी केअरफुल कसो कोरका म्हळ्यार गुरु खंयची बोनाफायड परंपरे दुखून संप्रदाय दुखून येवका. तुम सगळ्याक गोतूस 4 संप्रदाय आसची. ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय. हे गुरु केन्नाय आमी पळोवका की हा हे संप्रदाय खंयचे म्हणून चेक करूका. वॅलिड संप्रदाय 4 मात्र आसचे. आनी अनेक कसं म्हळ्यार गुरु कोण आसता की तांणी कृष्णाले विशयी त्याच लोक अशी लाटपूट कसले पळय वेदरा विशयी या उलोच मनीस आसना गुरु. दिस इज ऑल प्रूफ ऑफ अ वॅलिड गुरु ऑर अ ट्रू गुरु म्हणटा पळय. तशीची श्रीमद भागवतम 12th कॅन्टन तू एक इन्स्टन्स येता की आमी केन्ना अज्ञानाच्या सागरांत आमी वतसच पळय. आमगेले जीवन पुरा एक अज्ञान ओशन ऑफ निसायन्स म्हणटाची. तंतू या देह आस पळय हे बॉडी शरीर ते एक दोणी बोटाक कंपेर केला. आता हे दोन्ही कंपेर करतना दोन्ही चलोच्या कोणी असो का ना
अशी काय चल ना इवन मोटर बोट असल्यार कोणी कंट्रोल दवरूक एक ड्रायव्हर की जाऊ का ना त्या कोण गुरु म्हूण दिला. आणि गुरु कशी वर्तलो आमकां शास्त्रा प्रकार शास्त्र आमकां कसं नॉलेज दिला की ताजे प्रकार तो मुखार सून वतलो. त्या कसं कंपॅरिझन केला शास्त्राक विंड फेवरेबल विंड्स आर कंपेर्ड टू अवर शास्त्रा वेदिक इंजंक्शन्स. सो गुरु आमगे जीवनांतू जाई जाय इत्ते हे आमगेल दोन येस पळय त्या मुखार सून वोरका जाल्यारी आमके एक सम वाटेर वोरका जाल्यारी आमकां एक गुरु जायीची. आनीक एक इन्स्टन्स म्हाका सांगता आशिल्ले की कृष्णेल सभेन तू एक पटी नारद मुनी येताची. नारद मुनीक गोत्तस कृष्ण कोण म्हणून गोत्तस. जेल्लेरी एक ब्राह्मण आयला इतले व्हड एक प्रचारक आयला म्हणून कृष्ण उठान राबून तांकां स्वागत करताची. सो कृष्ण ही केदना उठान एक साधू संन्यासीक केदन उठान स्वागत करतात की आम्ही आणि कोण. सो आमगेल कर्तव्य असता की कोणी मालगड मनची की ब्राह्मण की कोणी येवो आमगेल घरा की आमकां आमकां कोणी दिसल्यारी आमकां तांगेले सम्मान करता. बट ह्या पुरा विषय इंद्रू विसरून गेला कसल्याक आपल्याला पॉवर आणि पोझिशना निमते. सो हाजी कसो परिणाम जाता मस्ती पश्चाताप करता इंद्रू अयो हांव केल्ली चुकी जाली हांवें शिकोरूं नाशिल्लें ते शिकोरूं नाशिल्लें म्हणून. बट हे डिलेड रेफरन्स मस्ती प्रॉब्लेम जाता. कसं जाता म्हळ्यार दैत्यांक कळटा की हा हांगा बृहस्पती हांगना म्हणून कळ्ळें सता शुक्राचार्य तांगेल कोण गुरु आस पळय तांगेल ऑर्डर सारी दैत्य पुरा अटॅक करताचे. देवांगेल वैरी अटॅक जाता. आणि कोणी मार्गदर्शक ना जाल्यार कसं जातले त्याची जाता हांगेलुटी त्याची जाता. आतां हांकां गुरु ना हांगेल कसले एक कार्य करूक मार्गदर्शन करूक कोणी ना. यज्ञ होम कसले कोरका जाल्यार ताकाय कोणी ना. आणि ताजी वैरी दैत्यान हांकां अटॅक करून सोडला. येदना कसं करचें म्हणून आनी धांवता कोणा लागीं ब्रह्मा लागीं धांवताची की कसं कोरका आमी म्हणून आनी धांवताची. आनी वचून पुरा सांगताची इशी जाल्लें इशी जाल्लें इशी जाल्लें. आणि ब्रह्मा तांकां सम बिश्टायताची कसं जाल्ला कसं तुमकां तुमगेले गुरु आयिल तवळी तुमकां तुमकां सम्मान दिवचे जाय न्ही म्हणून मस्ती पुरा तांकां बिश्टायताची. मागीर देवता पुरा निमगिताची की आतां कसो कोरका आमकां आतां पुरा निर्जीव जाल्लींचे आमकां शक्ती ना जाल्ला आमकां आतां वापस त्या पुरा आमकां वापस आमगेले ग्लोरी और आमगेल स्ट्रेंथ आमगेल पावर वापस हाडका जाल्यार कसले होम ज्यो यज्ञ ज्यो कोरका जाल्यार ते करूक वी डोंट हॅव अ प्रिस्ट. कसं करचेत म्हणून तेन्ना ब्रह्म तांकां डायरेक्ट करताची त्वस्ताल पूत विश्वरूपा लागीं तुमी विश्वरूपा लागीं वचाची. तागे लागीं नॉलेज आसा आनी तागे ल्हान ताका नारायण कवच शिकयला तागेल्या वच्चेची. आनी तो इंद्राक नारायण कवच शिकयतलो ताजे निमती तुमगेले अस्त्र शस्त्र शक्ती पुरा वापस येतले. सो तुमी तागे लागीं वच्चाची. हे त्वस्ताले रेफरन्स लास्ट चॅप्टरांतूय आयला. प्रजापती त्वष्टाले वर्डीक जाता दैत्यांगेले पुत्री लोटू कोण असती रचना. रचना आनी त्वस्ताक दोन जन चेल्ले असताची. तांतू एक विश्वरूप विश्वरूपाक त्वस्तान स्वयं जावन नारायण कवच शिकयला आनी त्वष्टाक कोण शिकयले ददीची मुनीन. सो ताका विश्वरूपा वचनांनी अप्रोच करताची की आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सहाय जावका आमगेले कसं आमी कार्य करूं वताच की तुमगेले मार्गदर्शना जावका म्हणटना त्यांनी आयकताच. आता तुमी लेको पुरच की कसल्याक विश्वरूपाक विश्वरूप म्हळ्यार हाफ डेमन हाफ हे नव देवता ताका कसले अप्रोच केले म्हणून बिकॉज इज द सन ऑफ त्वस्ता ताका देवता म्हणून अशी लेखून ताका अप्रोच करताची. आनी तो एग्री करता की हांव
तुमगेल पुरा कार्य तुमकां सहयोग दिता म्हणून ताणें नारायण कवच इंद्राशी पूज्य ना नारायण कवचांत कसं म्हळ्यार नारायण मात्र नाही नारायणाले विष्णू विंगड विंगड रूप आस पळय मत्स्य कूर्म त्या पुरा रूप खंयचे खंयचे अवतार आस की त्या पुरा अवताराक नमन करचें तेशीची देवाल कस कस अस्त्र शस्त्र आस पळय ताकाय पुरा नमन करूं असं सो तसं एक नमुन्याचे नारायण कवच त्या नारायण कवचान इंद्र स्ट्रॉंग जाता आणि काही वापस शक्ती तागेल पूरा वापस येवच्याक शूर जाता निरंतर प्रॅक्टिस करता रावता जाल्यार एक पटी कसं जाता एक दीस तो पळयता की इंद्र विश्वरूप ऑफ ऑब्लेशन्स दिता आमचे गेले कसं म्हणचे म्हणून म्हाका गोत ना देवताक आपल्याला ऑब्लेशन्स दितनाची दैत्यांकाय दितस इत म्हळ्यार अवसूल दिकान रिलेटेड न्हय सो तांकांय दिसतस ह्या पळोवन ताका कोप येता इंद्राक आणि त्या कोपान तो विश्वरूपाले ಮತ್ತೆ कट करता युजली पळय आमी रिएक्शन आसता पळय युजली भयान जाता आणि इंद्राक नैतल्यार चुके इन्सेक्युरिटी चड मिगेले पोजिशन खंय वतल की म्हाका कोणी अटॅक करता की नैतल्यार ताका केन्नाय भयाची आतां ताका अशी विश्वरूपान करता ताका भंय करता की वापस खंय दैत्य येवन आमगेल वैरी अटॅक करनाच न्हय हाणें अशी ओब्लेशन्स दिल्ली निमती म्हूण तो भिवन आपल्याला तलवार काढतानी विश्वरूपा 3 मत्ते असताचे अशी बरयला की 3 मत्त्यान एक तोंडान ताणें सोमरस पिवचे एक तोंडान ताणें वायन पिवचे आणि एक तोंडान ताणें जेवचे म्हूण तशें दिल्लेलें आसा हांव तुमकां दिश्टा पुरो की सोमरसांनी हातूं कसले आयिल्ला बा म्हणारे हेवनली प्लॅनेट्स हातूं सोमरसांनी आसता म्हळ्यार हेवनली प्लॅनेट्स अशेची एन्जॉय करूंक न्हय सो थंय आनी आसता सोमरस सो तशी म्हूण दिला सो हे तिनी मत्ते कट करताची आणि ते 3 मत्त्यान तुले 3 नमुन्याक पक्षी पॅट्रिजस डिफरंट डिफरंट नमुन्याचे पक्षी जन्मा येताची म्हूण दिला सो आतां कसं जालें म्हळ्यार विश्वरूपा मारले मागीर एक नमुने हाका प्रायश्चित जाता यो कसं केलें कितलें म्हळ्यार ब्राह्मण न्हू कसं केल्लें हांवें म्हणून सो तो पश्चाताप करता 1 वर्स भर पश्चाताप करता मागीर हांगा देवते पुरा वचून सांगताची तू पश्चाताप करता वय आमगे हांगा कोणी ना तू एक जावका आमकां कोणी लायक एक कंट्री तू प्रायम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट ना म्हळ्यार कशी अवस्था जातली तशी जाता ना सो तू पश्चाताप करता वय आमगेल कसं परिस्थिती जातले म्हणून ना इंद्र लेखता की कसं करचें म्हणून सो 4 कॅन्डिडेट मुखार सोन येताच की आम्ही तुगेल पाप आम्ही घेताची म्हणून कोण कोण एक भूमी देवी भूमी आणि कसं ताजे कसं कॉन्सिक्वेन्स जाता म्हळ्यार भूमीक ऍक्च्युली एक वरदान आणि एक वरदान मेळटा एक 1/4 पश्चाताप सिन्फुल रिएक्शन काण घेवका पडटा तांकां पुरा भूमीक ताजे निमती भूमीन तू हांगा थंय मरुभूमी आसा डेझर्ट आसा उदकान तू 1/4 येता त्या पाप कसं लागता फोम आणि बबल्स येवचे पळय ते सिन्फुल रिएक्शना निमती 1/4 सिन्फुल रिएक्शना निमती आणि रुक्काक साप येता पळय ते एक सिन्फुल रिएक्शना निमती 1/4 इंद्राचे सिन्फुल रिएक्शना निमती आणि बायल मनशाक मेळटा ते कसं ते मेन्स्ट्रुएशन पिरियड्स सो तशी इंद्र आपल्याले पाप पळता डिस्ट्रीब्यूट करून सोडता हे 4 कॅटेगरी हाका आता हे जावचेशील जाल्ले थंय त्वस्ताक विश्वरूपाल अन्नाक मस्ती कोप येता अगेन रिएक्शन आलोचन करना कसले कशें जाल्ले म्हणून मिगेल पुत्ताक मारले नव्या म्हणून तो कोप येता आणि तो एक यज्ञ होम करू शूर करता कसं म्हणून की म्हाका एक पूत जाय कोण इंद्राक मारतलो म्हणून बट तांतो कसं जाता तो इतले कोपांत आसता आणि इतले गडबिडींत आसता की तो मंत्र पुरो रॉंग म्हणटा ते रॉंग मंत्र म्हणले निमती कसं जाता गो तसं की ताका एक पुत्र जन्मा येता जाल्यार एक पुत्र येता कोणाले वध जातले इंद्राक एक अशें पूत जावका आसता ताका कोण इंद्राक मारतले
बट त्याने मंत्र सम मेणी मणी म्हणून एशेक पूतू जन्मा येत की कोणाक इंद्र मारतलो आणि त्या पुताला नाव असता वृत्तासुर म्हणून. ह्यूज असतं काही वृत्तासुर. एक पर्वता तशी व्हड रुंद दांत म्हळ्यार एक स्वर्ण अशी असत काही तितले एक क्रूर रुपारी तो येता आणि आयलो सीधा देवतेला पावता. देवते आणि लेखताच की हा असं आयला नव्हे आम्ही आता पॉवरफुल जाल्ल्यांची इंद्र ही आमगेलो टू असा आणि आमगे लगी नारायण कवच आणि म्हणून आमगे पुरा वी हॅव रिगेन्ड अवर ग्लोरी म्हणून त्यांनी वताची लढाई करू का. बट कसं जाता तांगेला अस्त्र आणि शस्त्र कसं असती हे पुरं खाऊन सोडता वृत्तासुर. त्या खाऊन सोडताची हांका अयो आम्ही कसं करचे म्हणून आम्ही धांवताची. कोणाला धांवताची विष्णू लागी. विष्णूला वचून तांका चंद प्रेयर सांगताचे की तुम्ही आमगे रक्षण करायचे आम्ही कसं कोर का म्हणून पुरा त्यांनी प्रेयर्स सांगताचे. सो तू आमकां कसं अंडरस्टँड करपा हे पुरं देवता असतं पळय त्यांनी ईश्वर वै कंट्रोलर्स वै आणि पुरा इथं कंट्रोलर्स देवान हांका पावर दिला म्हणून आणि कंट्रोलर्स हांका स्वतः जाऊन कसले असना हांगे लागी कंट्रोल जो पावर जो हांगेला कसले असना देवान दिल्लेली आशिल्लेची तांकां पावर्स पळय ते यूज करून त्यांनी आमकां हेल्प की या संचालन या पुरा सृष्टी संचालन करचे त्यांनी. सो आता तांगेले वयर कष्ट आयला म्हणून कसं करतली त्यांनी धावन वताची विष्णू लागी आणि सांगताची की कसं कोरका म्हणून सांगायची म्हणून त्यांनी प्रार्थने करताची. विष्णू ऐकताची या पुरा प्रार्थने ऐकून तांकां भारी खुशी जाता. तांकां भारी खुशी जाता की हा हांगेले प्रेयर्स आणि ऐकून हांकां खुशी जाता आणि त्यांनी सांगताच की हे त्वस्त विश्वरूपाक त्वस्तान नारायण कवच शिकईल वै बट तांकां शिकईल कोण दधीची मुनीन. तुम्ही दधीची मुनी लागी वचाची आणि तांगेल्या प्रार्थना करायची की तुमगेल हड्ड आमकां दियाची इथे म्हळ्यार हे नारायण कवच म्हूण हांगेल शरीर आस पळय or rather the skeleton I should say इतले स्ट्रॉंग जाला की तांगेल बोन्स आमकां आम्ही यूज करूयेत म्हणून नारायण कवच म्हणता हांगेल बॉडी एकदम वज्रशी स्ट्रॉंग जाला. सो त्या तुम्ही तांगेल्या की तांगेल हड्ड तिमगियाची त्या हड्ड मागीर विश्वकर्माला दिवन ते मागीर विश्वकर्मा ताजे ना पुरा तुमकां नवे अस्त्र मेळटले आणि मेन कसले अस्त्र न्ही इंद्राक थंडर बोल्ट असत पळय केन्नाय तुम्ही पळयला आसतलो फोटो आणि की थंडर बोल्ट घेवन बोंचे इंद्रान ऐरावता वयसून सो ते इंद्राक मेळटले. सो दधीची वचून तुम्ही रिक्वेस्ट करायची. दधीची लेहांनी पुरा वताची फर्स्ट दधीची एक स्माइल दिताची की तांकां एक्चुअली खुशी जाता की हा आय एम ऑफ सम यूज म्हणून तांकां खुश जाता. बट चाळोवच्याक एक सांगता की आम्ही त्या तुमगेले हेल्प करू का मुगेले शिष्याक तुम्ही हे केले मू मुगे शिष्याल पूत आता विश्वरूप तुम्ही ताका इंद्रान मारले मू हांव कसले तुमकां हेल्प करू का म्हणून फर्स्ट किडयताची मागीर सांगताची की हा हांव एग्री करता म्हणून. सो हे एक इम्पॉर्टंट आमी लेसन आमगेल खातीर हे शरीर आस पळय नश्वर आज नाही जाल्यार हाय वताचीची जाल्यार हे शरिरान देवाले कसलेची सेवा आमकां करून जाता जाल्यार ते बेस्ट नव्हे. सो दधीचेले हेच आशिल्ले की शरीर आज न्ही जाल्यार फाय वता हाडना जाल्यार ह्या शरिरान हांव देवा गेले कृष्णाले विष्णूले हांव सेव करूं जाता जाल्यार आनी कसं जाय म्हाका जिवनांत तूं म्हणून अंडरस्टँड कर म्हणून तो एग्री करता पळयाची. हांगा दधीचीक जावकाल्यारी ताणें रियाक्ट करूं आशिल्लें की म्हगे शिष्याले पुत्राक तुम्ही मारलेले ना इंद्रान मारलेले हांव कसले तुमकां सहाय करूं का
म्हूण रिएक्ट कोरक आशिल्ले जाल्यार ताणें रिएक्ट करनी रेस्पॉन्स दिल्ले कशी की ना कसले जावं ते कोणाल की कसं ते म्हाका इम्पॉर्टंट नाही मिगेल हे शरीर देवाल एक कसली हायर कॉजाक म्हाका दिवच्या जाता म्हणून त्या खुशेन तांणी आपणाले जीवन तांकां दिवन सोडपाची सो आनी मुखारची स्टोरी मुखारसून येतले बट जस्ट हांव रिकॅप करता सो हांगा कसो जाता इंद्रू आपणाले सभेन तूं बैसून आसा डान्स म्युजीक पुरा पळोवन बसला थंय बृहस्पती येताची बृहस्पतीक सम्मान करना इंद्र तेन्ना तांणी थंय दुखून वताची सो थंय जाल्यार रिएक्ट करनाची बृहस्पती मुनी रेस्पॉन्ड करताची की हा आतां याची की इंटॉक्सिकेटेड आसा म्हणून वता इंद्रान डिलेड रेस्पॉन्स दिवचे भितर कसो जाता दैत्य तांगेल वयरी अटॅक कोन्न सोडताची ताचे खातीर तांणी धांवन मागीर ब्रह्माले सहाय घेता की आमी कसो कोरका आमगेल वागपाचो पावर रिगेन कोरका म्हूण जाल्यार कशी आमी करचें आमकां कोणी प्रिस्ट ना आमकां कोणी पुरोहीत ना आमी कसो करचें म्हणटना ब्रह्म तांकां एडवायस करता की तस्ताल पोतो विश्वरूपा लागीं तुमी वचाची विश्वरूप तुमकां हेल्प करतलो इंद्राक नारायण कवच शिकयतलो म्हणून सो तांणी विश्वरूपाक अप्रोच करताची नारायण कवच इंद्र शिकता बट एक पटी तो कसो पळयत म्हळ्यार विश्वरूप बैसून दोन्ही देवताकय ऑफर करता असो दैत्याकय ऑफर करता असो तो भित्ता भिवन विश्वरूपाक मान सोडता मागीर मात्र इंद्राक पश्चाताप जाता की हांव कसं केल्ली हांव एक व्हड पाप केल्लें म्हणून 1 वर्स पश्चाताप करता तो मागीर देवता पुरा येवन सांगता की तूं आमगेल रायो तूं अशी तुगेल पद सोण तूं हांगा अशी पश्चाताप करता बसल्यार आमगेल कसं अवस्थ जातले म्हणून सो 4 कॅन्डिडेट्स येताची की आमी तुगेले पाप आमी घेताची म्हणून आनी कोण कोण ते भूमिदेवी येता ट्रीज येताची बायलमनश येता उद्दा सो हांकां पुरा ते 1/4 ते पाप कर्मस पळय सगळ्याक डिस्ट्रीब्यूट जाता कडेरी हांकां कळना की कशी कसो कोरका म्हणून सो हांनी कोणाले वच्चे मागीर विष्णूले वच्चे विष्णू तांकां सांगता की तुमी ददीची मुनीक तुमी अप्रोच करायची तांगेले हाड्ड घेयाची आनी फर्स्ट ददीची मुनी आयकनाची म्हळ्यार एक्टिंग करताची आयकनाशी जावं म्हणून किडोवच्याक मागीर एग्री करताची इत म्हळ्यार आमगेल शरीर हे देवाले कामाक यूज जाल्यार हाजे पशी सर्वश्रेष्ठ आनी कसले ना सो हे एंटायर एपिसोड आस पळय इट्स अ केस ऑफ रिएक्शन अँड रेस्पॉन्ड सो पळयाची एक गुरूक अपराध केल्लेले सम्मान दिना जाल्यार कस कॉन्सिक्वेन्स ताका भोगच्याक पडटा देवतेंक कस पळोवका पडटा म्हूण पळयाच्या मुखार सून आनी कस जाता म्हणून नेक्स्ट एपिसोडाक पाय आमकां शाश्वती माताजी सांगतली वॉट आर द टेक अवे पॉइंट्स फर्स्ट कसं म्हळ्यार केदन आमकां एक गुरू आमकां तांगेल शरणा घेता पळय तांगेल पाय घट्टी धरका आनी तांणी सांगिल्लें कसं तांणी मार्गदर्शन करता की ते आयकून तो मुखार चड खर्चूच नाका आमी कसले तांणी कसं सांगता की तशी आमकां चलका इता म्हळ्यार आमगे जिवनाचे ते वॉच टावर तांणी बिकन ऑफ लायट म्हणटा पळय तशी दोन्हीचे कसं म्हळ्यार आमगेले जीवन आमगेले शरीर आमगेले शरिराक कसले पार्ट आसा ते देवाक कसले सेव करूक आमकां चान्स मेळ्ळ्यार ते सोडूनच कोरका केन्नाय ते प्रयत्न करता रावका की आमी कशी आमगे देवाले कशी आमी सेव करीता म्हणून आमी प्रयत्न करूका तितले सांगून हांव हांगा विराम दिता श्रील प्रभू